नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकर. सविस्तर खबर आधी Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management, Nuvei, Goa. Admissions open. कस्टमाच्या देखरेखींत हरियाणांतल्यान हाडिल्लो सोरो. वेलिना वेंचर्साचो दावो. कंपनी हायकोर्टात एक्सायजान खंय बदनामी केली. एक्सायजाचेर मागता कारवाय. मान्सून लागलो. पूर्व तयारीचेर सरकारान शेनवारा घेतली रिव्ह्यू बसका. हवामान खात्याची मान्सून अपडेट सचेत ॲपार. इमर्जन्सी खातीर पॅन इंडिया 112 हेल्पलायन. बिट्टोना पार्क केल्ले पॅसेंजर क्रुजाक उजो. बोट पेटत पावली मांडवी. टग बोट आशिल्ली मात स्टाफ ना. स्टाफ आयले उपरांत उजो आटापा. आतां चवकशी. वेर्ना स्पीडीर आशिल्ले एसयूव्हीन रस्तो क्रॉस करतना मोखली. चलयेक आगताक मरण. दुसरें क्रिटिकल. एसयूव्ही चलोवपी कॉलेजीचो स्टुडंट पावलो वेर्ना पोलिशींत. हायकोर्टाच्या ऑर्दी प्रमाण फोंडे पालिकेन 8 बेकायदेशीर शॉपां मोडलीं. शॉपां घेतिल्ली लिजार. शॉपकारांचो पुलीस स्टेशनाकडच्या पार्किंग सुवातेर दोळो. ताळगांवां ओडशेलांत प्रोजेक्टाच्या चिखलावेल्यान केस्तांवाक जाले 10 दीस. आमदार पंच कार्यकर्त्यांचेर अजून एफआयआर ना. आपाची पुलिसांक शिटकावणी. हरियाणांतल्यान गोंयांत हाडिल्लो सोरो एक्सायजान जप्त केल्ल्या प्रकरणांत आतां वेगळेंच मॉडर्न. कस्टमाचे देखरेखींत हो सोरो हाडिल्लो म्हूण वेलिना वेंचर्स कंपनीचो दावो. एक्सायजाच्या एक्शनी आड कंपनी हायकोर्टांत गेली. कंपनीची बदनामी केली म्हणून एक्सायजाचे आड वेलिना वेंचर्स आतां एक्शन मागता. कांय दिसा पयलींच पत्रादेवी चेकपोस्टार सुमार 3 कोटीचो सोरो जप्त केल्लो. उपरांत बोवाळ. कारवाई करतले अधिकाऱ्यांचे ट्रान्सफरी मेरेन प्रकरण गेले. कारवाई विरोधात कंपनी हायकोर्टात गेल्ली. हरियाणांतल्यान गोंयांत हाडिल्लो सोरो जप्त केल्या प्रकरणात आतां वेगळें वळण घेतला. कस्टमरच्या देखरेखी खाला हो सोरो हाडलो म्हण वेलिना वेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचो दावो. कंपनीची बदनामी जाल्या अबकारी खात्याचेर दंडात्मक कारवाई करची म्हण मागणी. मात अबकारी खात्यांतली सुत्रां सांगता की 2 फावट कंपनी वांगडा सुनावणी जाली. तांच्याकडे 2 फावट खंय सोऱ्याचे डॉक्युमेंट मागले, मात आजून दिवंक ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मान्सून लागलो. पावसाच्या पूर्व तयारीचेर सरकारान शेनवारा रिव्ह्यू बसका घेतली. डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्या तयारी विशीं मुख्यमंत्री उलयलो. मान्सूना विशीं हवामान खात्याचे अपडेट सचेत ॲपाचेर खंय येतले. इमर्जन्सीक पॅन इंडिया 112 हेल्पलायन. गोंयांत तयार केल्ले डिझास्टर वॉर्निंग टॉवर्स आनी सायक्लोन शेल्टरां विशीं SDMAचे अधिकारी उलयले. पावसाच्या पूर्व तयारेचेर भासाभास करपाक गोंय सरकारान शेनवारा रिव्ह्यू मिटींग घेतली. हाचेर फावो ते उपाय घेतिल्ले आसात म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. पंचायतीन आपले परीन तयार रावचे म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें. रिव्ह्यू मिटींग घेतल्या, सगळी प्रिपेर्डनेस केल्या आनी त्या खातीर जर चुकून वादळ आले, चुकून उदक भरलें जाल्यार कशा पद्दतीचे आमी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय हेजी आमी जबाबदारी घेतल्या. पण तितकीच जबाबदारी पंचायतीची उरता. तांच्यांनी सतर्क रावच्या खातीर सचेत ॲप होय डावनलोड करून घेवचो. सचेत ॲपाचेरूय आमकां टायम टू टायम मॉन्सून प्रिपेर्डनेस कसो आसा होय कळटा. आनी तांच्यांनी टायम टू टायम 112 नंबर आसतलो किंवा कलेक्टरान सेपरेटली दिल्ले 2 नंबर हाज्या कडेन कम्युनिकेट करूं येता. आनी पुराय गोंयांत अशा पद्दतीचो चुकून डिझास्टर जावचो न्ही हाज्या खातीर आमी अलर्ट आसचे म्हणून हांवें सगळ्यां कडेन कॉर्डिनेट केलें. ते कडेन आमी म्हणटा की वॉटर लॉगिंग हे खूब मोठ्या प्रमाणांत जाता. हे वॉटर लॉगिंग कमी करपा खातीर आमी पंचायतींनी इनिशिएटीव घेवच्यो पडटल्यो. ज्या जाग्यार रोडाचेर सुद्दां एकदां PWD कळना पण तांच्यांनी PWDक तरी इन्फॉर्म करपा जाय. दर्या वाठारांनी 37 अर्ली वॉर्निंग डिझास्टर टावर बसयल्यात आनी 11 सायक्लोन शेल्टर्स तयार केल्यात. अर्ली वॉर्निंग डिसॅमिनेशन टावर्स बांदलेले आसात. टोटल 37 टावर्स इन कोस्टल एरिया आमी बांदलेले आसा. जेन्ना केन्ना कसली वॉर्निंग येता तेन्ना हे टावरांतल्यान आमकां मेसेज धाडपाक मेळटा. तशेंच आमी 11 सायक्लोन शेल्टरी बांदलेले आसा. तशेंच
डिझास्टर मॅनेजमेंटाचो फंड पालिका आणि पंचायती वांगडा शेअर जातलो म्हूण डिझास्टर मॅनेजमेंट अधिकाऱ्यान माहिती दिली. ह्या वर्सा आमी तो फंड वाडोवन प्रत्येक पंचायतीक आमी 35,000 रुपया, बी क्लास म्युनिसिपालिटीक 60,000 रुपया आणि ए क्लास म्युनिसिपालिटीक 1,10,000 रुपये दिल्या. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. वेर्णा स्पीडीर वतले एके एसयूव्हीन दोग चलयांक रस्तो क्रॉस करतना मोखली. 23 वर्साचे अनिशा बोरकार म्हणटा तें आगताक गेलें. दुसरें अक्षता नायक म्हणटा तें क्रिटिकल. एसयूव्ही चलयतालो तो 19 वर्सांचो कॉलेज स्टुडंट म्हणून कळटा. अपघात जाल्या उपरांत तो वेर्णा पुलिशेंत गेलो. प्रकरण पुलिशे कडेन पावलां. आयज आमी जी खबर घेवन आयले, एक ट्रॅजीक इन्सिडेंट, एक 23 वर्साचे चली आयज वेर्णा वाठारांत मरण पावले. जी आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेळटा. आयज सकाळीं खंय एक अपघात जालो आनी एक एसयूव्ही गाडी हाडून एक 2 चलयांचेर ताणें मोखली आनी ही 2 चलयां खंय मॉन्जिनीस फॅक्टरी कडेन वेर्णा प्लांट जो आसा थंय खंय क्रॉस करताली आनी तेन्ना खंय हो अपघात जालो. जो गाडी चलोवपी आसा तो 19 वर्साचो एक स्टुडंट आशिल्लो आनी पाद्रे कॉर्सेसां ताजी एग्जाम चालू आसली म्हूण तो गाडी घेवन वतालो आनी जेन्ना ही 2 चलयां क्रॉस जाताली हाणें तेजेर ते 2 चलयांचेर डॅश दिली. आनी जी आमकां सद्याक इन्फॉर्मेशन मेळटा की 23 वर्साचे अनिशा सतीश बोरकर हे चली खंय मरण पावले आनी आनीकले एक चली आशिल्ले कारवारचे खंय अक्षता नायक ते खंय इंजर्ड जाल्ले आसा. जो अपघात करपी भुरगो आसा तो खंय जेन्ना एक्सिडेंट जालो खाचापोल जालो आनी भिवन खंय तो डायरेक्ट वेर्णा पुलीस स्टेशनाचेर आयलो आनी सद्याक वेर्णा पुलिसांनी एक्सिडेंट रजिस्टर करून फुडलो तपास करत आसा. वास्कोच्या आनी प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. हायकोर्टाचे अर्दी प्रमाण फोंडें पालिकेन 8 बेकायदेशीर शॉपां मोडूंक सुरू केल्या. शॉपां लिजार दिल्लीं. नवे मार्केटांत खंय शिफ्ट केल्यार तांकां गिरायक जावचें ना. दुसरे कडेन दिता जाल्यार खंय बस स्टँडा लागींच पुलीस स्टेशना कडेन पालिकेची रिती सुवात दिवची म्हणून शॉपकार मागतात. फोंडें पालिकेन 8 शॉपांचें डेमोलिशन सुरू केलां. कोर्टाच्या वर्दी प्रमाण शॉपां खंय बेकायदेशीर आशिल्लीं. शॉपकार सांगतात ते खंय पालिकेक टॅक्स भरताले. आता 2025 मेरेन आदीच रिन्युएबल लायसनूय घेतला आणि टॅक्सूय भरला. तरी कसली घाई काय प्रश्न. माझे 4-5 भुरगे बी कामाक लागून पळया माझी परिस्थिती आनी कितें जालें तें आनी हांव कशें पोट भरूं आतां हें. तुका मोडटले बी म्हणून कितें नोटीस बीन दिल्ली आनी 20 वर्सांनी आतां येयल्या परत लिजार दिल्ली तुमकां हे. लिजार ना, आमचे स्वताची दुकानां भाडे घेता टॅक्साचे फक्त आनी कांय ना. बोललेली टॅक्स सुद्दां भरलेलो तुमी सगळे भरलेले आमकां घेयना ते टॅक्स. रिन्यूड अप टू 2026 परपाक आमी दिता रेडी आहा. कितले आहा तुमचे टॅक्स घेता उरलेले. हो शॉपकार हाचे पाय हे अशे. ताचे खंय कपड्याचे शॉप आसा. एकलो कामगार दवरला आनी व्हीलचॅराचेर बसून धंदो सांबाळटा. तो खरो स्वयंपूर्ण गोंयकार. मात आतां सरकारान शॉपां मोडल्या उपरांत ताच्या मुखार पोटा पाणयाचो प्रस्न. आमी कितें करपाची गरीब फक्त हेजेरूच चलता आनी कांय ना आमचे धंदो. पोट फक्त आनी कोणाक बसयला ते वांगडा थंय दुकानाचेर आनी हांव बसना दुकान. म्हाका वचपा जायना दुकानाचेर. कसली शॉप आसली तुवें? कपड्याचे रेडीमेड 25 रुपया मेळटा एका शाळेचेर. 20 रुपया चपलाचे आशिल्ले. चपलाच्या ते घे दुकान ते घे 3000 भर 4000 भर आमच्या जाता. खंयचे रानात दिले म्हणून आमचे पोट भरता. शेमाकडे आमच्या आसा थंय आसा न्ही पुलीस सोसायटीची थंय पण आमकां दिल्या जाता. आमचे पोटार पाळ भायर दवरता. तुमी मंत्री जावन जर आमी तुमकां वोटींग घालता हें करता आनी आमी घाटी हांगच्यान येता. सरकार जागो दिता जाल्यार पुलीस स्टेशना लागसार दिवचो. हेर कडेन गिरायक जावचें ना. धंदो वतलो म्हूण ताणें रडून सरकारा कडेन मागला. डेमोलिशनाच्या विशयावेल्यान राजकारण्यांनी सरकाराचेर फोग काडला. डायरेक्ट सांगता की डेमोलिशनाचें कारण फक्त इतलेंच आसा की म्हाका दिसता खंय तरी कोण तरी हॉटेलां बांदपी मंत्री म्हाका दिसता आनी खंय तरी बिल्डींग बांदपाक आपल्या नांवार न्ही दुसऱ्याच्या नांवार पण फ्लॅट आपल्याच भितर म्हाका दिसता थंय खंय तरी एक रस्तो हांगा तयार करपाचो प्रयत्न चालू आहा. गव्हर्मेंटान आनी म्युनिसिपालिटीन इतलेंच सांगचें की ही दुकानां मोडून बाबा फाटल्यान कोणाक बिल्डींग बांदपाक दिता काय तूं पॅसेज करता काय बाबा गरिबांच्या पोटार मारून तांकां दुसरे कडेन शिफ्ट करता म्हणून ती लोक अदालताक मागीर मॅटर सेटल केली. तितून म्युनिसिपालिटी बीन पार्टी आशिल्ली. म्युनिसिपालिटीन त्या कन्सेंट टर्माक सायन मारल्या. त्याच्या सीओनी सायन मारल्या आनी त्यांच्या एडवोकेटांनी बीन सायन मारल्या की ऑर्डर आमचे कडेन आसा. हे इलिगल न्ही. हे म्युनिसिपालिटीनूच लिजार दिल्ली जागा. जवळजवळ 8 जी शॉपां आसा ही इलिगल एनक्रोचमेंट केला म्हणून आयज खंय तरी म्युनिसिपालिटी ही 8वी शॉपां जी आहा ही डेमोलिश करपाक लागून आयिल्ले आसा. आनी हांगासर 2 शॉपां तेंच्यांनी खाली केल्ली आसा आनी ती मोडपाक तेंच्यांनी ऑलरेडी
मशीन घालून ती मोडलेली आसात. हांकां पयलीं प्रायर नोटीस ते म्हणटा दिवंक ना. प्रेसिडेंटा खातीर विवेक प्रभू. बिट्टोण पार्क केल्ले पॅसेंजर क्रूज बोटीक फांतोडेर उजो. बोट लासून उदकाच्या लोटार मांडवीत कसिनो कडेन पावली. कॅप्टन ऑफ पोर्टाची टग बोट आनी फायर ब्रिगेडीन मेळून उजो आटापा हाडलो. उजो कसो लागलो तो कळना. बोटींत धमाकेय जाले. उजो लागलो तेन्ना टग बोट थंयच आशिल्ली, मात स्टाफ नाशिल्ल्यान क्रूज बोट लासून काबार. मेजर फायर सकाळी एका पॅसेंजर बोट बिट्टोणा सायडीन त्या बोटीक जो उजो लागलेलो सकाळी 5 सुमार ह्या पॅसेंजर बोट ताका उजो लागलो. सकाळी 5 सुमार ही पॅसेंजर बोट ही चडशे ट्युरिस्ट जे सायट सीइंग करपाक जे मिरामार सायडीन जे ट्युरिस्टाक घेवन तांकां भोंवता त्या बोटीक खंय तरी बिट्टोणा जेटीर दवरलेले थंय ताका उजो लागलो. आनी इतको मेजर आसलो उजो की तितून आमची लायव्हान पळयले की 3 सुमार मेजर ब्लास्ट जाल्यार बोटीर. ते आतां इन्व्हेस्टिगेशनाक कळटले की ते सिलिंडर असले काय आनी कसले ब्लास्ट जाले ते. पण ब्लास्ट जाली तेन्ना एक घडणूक घडली ती म्हटल्यार जी ब्लास्ट जावन थंयसरलो ती जेटीक जी बोट बांदलेली ती जेटी नायलॉनची दोरयेन बांदलेली ती खंय तरी उजो पेटला त्या कारणान खंय तरी तापली आनी तुटली. आनी ती बोट आहा ती उदकांतल्यान ती मांडवी नदीन जे फ्लो सुकती चालू असली त्या फ्लो बरोबर उदका बरोबर ती बिट्टोणच्यान ऑलमोस्ट एक कॅसिनो पर्यंत पणजे सायडीन ती एका बोटीक आडखळी. आनी ती थंयसर जे फायर ब्रिगेड असले एक्चुली ते गेल्ले बिट्टोणा ते हे करपाक पालोवपाक बोट, मात तांकां ती बोट सुटोवन ती मांडवी सायडीन येयले तेन्ना एका बोटीक आडयली, बोटीक लागली ती आनी तांकां यश येयलें पालोवपाक. आतां ऑलमोस्ट जी बोट आहा ती आतां पालेल्ली आहा आनी फुडले पंचनामा फुडली इन्व्हेस्टिगेशन हो उजो कित्या खातीर लागलो, कितें शॉर्ट सर्कीट जाला काय आनी कितें जाला, सो तेजें इन्व्हेस्टिगेशन आतां पुलीस करतले. बोटीक उजो लागिल्लो थंयच कॅप्टन ऑफ पोर्टाची टग बोट आशिल्ली, मात बोटीर स्टाफ नाशिल्लो. स्टाफ आयलो आनी टग बोट घेवन येता म्हणसर क्रूज पेटत मांडवीत पावली. थंय एका बोटीक आदळून रावली. ताच्या उपरांत अर्दे पावण वरान टग बोट पावली आनी क्रुजाचो उजो आटापा हाडलो. टग बोटीर रातया स्टाफ नासतात म्हूण हे आदी प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो, मात ताचेर कॅप्टन ऑफ पोर्टान कांयच एक्शन घेतली ना. आता ह्या प्रसंगातल्यान तरी देख घेतले काय ताचेरूय प्रश्नचिन्ह. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. ताळगांवां ऑशेलांत दोंगरावेल्या प्रकल्पाचे चिखलावेल्यान आमदार जेनिफर पंच आनी आपाच्या फुडाऱ्यां मदीं जाल्ल्या केस्तांवाक 10 दीस जाले. आमदार आनी तिच्या कार्यकर्त्यांचेर अजून एफआयआर जायना. आपाचे फुडारी पणजे पुलीस स्टेशनार पावले. पुलिसांक शिटकावणी. आपाच्या फुडाऱ्यांचेर क्रॉस एफआयआर मात तेन्नाच जाल्लो. अवकाळी पावसाच्या फाटभुंयेर ओडचेल तळगांव लोकांच्या घरांनी माती वचपाची घडणूक 21 तारीख घडिल्ली. पळवणी करून गेल्ले कडेन आमदार जेनिफर आनी आपाच्या फुडाऱ्यां मदीं बाचाबाची जाल्ली. 10 दीस जाले मात आमदार आनी ताच्या कार्यकर्त्यां आड अजून एफआयआर जायना म्हूण आप वाले पुलीस स्टेशनार. He assaults that 20-year-old boy. Then Jennifer pushes her. आणि हे सगळे व्हिडिओचे रेकॉर्ड जाता आणि तुम्ही थंय असले मिडियावर त्या कंप्लेंटचेर रजिस्टर जायना कंप्लेंट. पण सिडनीची कंप्लेंट 24 आवर्स रजिस्टर जाली कशी विदाउट एविडन्स कलेक्शन. थंय टेम्पल आसा ताचे CCTV सगळे आयला कितें जालें तेन्ना कितल्यांक आयला ती टावर लोकेशन कार्ड सांगलें आमी ताका ती कितल्यांक पावल्या ती. आनी पुलीस सांगता की आमी रजिस्टर ती करना म्हणून आनी तुमची कंप्लेंट करपाक रजिस्टर आमकां सोमार पर्यंत टायम दी म्हणून. आमी तांकां सांगलां आयच्या दिसाचो सांजचो पर्यंत टायम दिता. वी विल एनीवे टेक दिस अप विथ गोवा स्टेट पुलीस कंप्लेंट ऑथॉरिटी. बिकॉज आज पुलिसांची जर कंप्लेनी पुलिसांचेर कंप्लेनी फायल करिना जाल्यार पुलीस अशेंच करत रावतले. पुलीस आर गोवा पुलीस वायट न्ही, पूण आज परिस्थिती अशी आहा की सरकाराचे मंत्री असले MLA असले ते दादागिरी करताले. पूण आज परिस्थिती अशी की सरकाराचे मंत्र्यांचे एजंट पुलीस स्टेशनां कंट्रोल करता.
टील नाव त्यांच्या घरांनी एक घरांनी उदीक येता पावस पडटा तेन्ना any solution to this problem? And on top of that, when we are recording, it is our duty. Everyone has seen that. All media people have seen that we have documented right from the time 6 o'clock that we had reached there till the time Jennifer Montserrat raised her hand on me. I had not interfered with her. On top of that, I was the one who complained to the flying squad. I was the one who called up the collector and did the needful, which is her duty as a elected representative. Then करूंक ना म्हणून आमकां अवॉर्ड मेळ्ळा. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत. फर्मागुडयेर छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या म्युझियमाचें मार्च 2026 मेरेन सगळें काम खंय जातलें. छत्रपतीचो आदलो पुतळो तसोच उरतलो. बोटीर उबो आशिल्ले छत्रपतीचो आनीक एक पुतळो उबारतले म्हणून मंत्री रोहन खंवटे सांगतात. म्युझियमा वरवीं खंय खरो इतिहास टुरिस्टां मेरेन पावतलो. स्पेशल असिस्टन्स टू स्टेट्स फॉर कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट SCI त्या स्किमीच्या अंडर आम्ही अप्लाय केले आणि त्या स्किमीच्या अंडर जवळजवळ टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज 125.59 crores. तातूंतले 97.46 crores हॅज बीन सँक्शन बाय गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया आणि 28.13 crores बाय द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा. हो आता 2 फेजीन जातलो. पयर कॅबिनेट अप्रुव्हल जाली is basically starting of the whole work, which is the which was put was for 64 crores 91 lakhs 34,151, which includes 18% GST. वो अप्रुव्हल घेऊन आम्ही ताजे जितले सिव्हिल कामां आसा फर्स्ट फेजान आणि डेव्हलपमेंट कामां आसा दिस विल बी टेकन अप. सायमल्टेनियसली फेज 2 which will include multimedia, light and sound shows, projection mapping, छत्रपतीची जी नवी मूर्ती जी येतली थंय स्थापित जातली जवळजवळ 8 ते 10 महिन्यान वी हॅव बीन ट्रायंग टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट. तो मार्च ते एप्रिल 2026 पर्यंत हो आमचो विचार आसा हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करून परत लोकार्पण करपाक. गोंयची नवी आयडेंटिटी न्हय जाल्यार गोंयची खरी आयडेंटिटी कितें आशिल्ली ती लोकां पर्यंत पावची, पर्यटकां पर्यंत पावची. वास्को शारांतल्या नाल्यांत काळें उदक म्हूण 2 दीस फाटीं बोवाळ पडिल्लो. पालिकेन पोल्युशन बोर्डा कडेन उदकाचे सॅम्पल टेस्टीक धाडिल्ले. रिपोर्ट आयला कोणे तरी नाल्यांत खंय ऑयल आनी ग्रीस सोडल्या. कर्म करतल्यांचेर एक्शन जातली म्हणून नगराध्यक्ष उलोवन दाखयता. 2 दिसां पयलीं वास्को शारांतल्या नाल्यांक काळें उदक म्हूण बोवाळ जाल्लो. पालिकेन गोवा पोल्युशन बोर्डा कडेन उदकाचे सॅम्पल टेस्टिंगाक दिले. रिपोर्ट आयला कोणी तरी नाल्यांत खंय ऑयल आनी ग्रीस सोडल्या. कोण तरी भाजपाचें नांव इबाड करूंक ही कर्मां करता. कर्म करतल्यांचेर खर कारवाय करतले म्हूण पालिकेचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार उलयलो. तेचेर आमी मागीर तें सॅम्पलिंग काडलें. सॅम्पलिंगाचो काल आयज रिपोर्ट येयलो. तेच्या वयर कळ्ळें तेतून ऑयल आनी ग्रीस ही मिक्स आहा म्हणून कळ्ळें तुका. पूण खंय तरी पॉलिटिकली हेचेर मायलेज घेवपाक जाय, कितें बोवाळ करपाक जाय म्हणून हे आमी गेल्या वर्सासूनय आमचे अख्खे गोंयभर तुमी पळयलां जाल्यार फ्लडींग जालां पूण वास्कोन जावंक ना. पूण खंय तरी आमचे पार्टीचे BJPचे नांव खंय तरी घावन जावपाचें म्हणून कोण ना कोण कितें ना कितें प्रयत्न करता. पूण हेचेर आमी कारवाय करतले. कितें तें रॉंग कोणी केलां तें रॉंग आहा. तेचेर आमी आमच्या आमदारान ऑलरेडी पुलीस कंप्लेंट केल्ली आनी तेचेर कारवाय चालू आसतली. हे कोण तरी आसता कितें विनाशक काय दृश्टी बुद्धी म्हणटा तसले लोक आसा, अजूनय आसा ते. हे जे कितें करता न्हू ते लोकांक जाता. आमकां त्रास जाता तो जातात पूण हितून कितें लोकांक जाता. खंय तरी आमदाराक एक दुबाव आसलो की हातून भितर कितें तरी सॅबोटेज आसा जावं कोणें तरी एक मिस्चिफ केल्या आनी आयज हो जो पॉयंट ताणें केल्लो इट हॅज प्रूव टू बी रायट. एक नल्ल्यान भितर इतले प्रमाणान ऑयल आनी ग्रीस कशी आयली हो मोठो प्रश्न चालू आसा. आनी सद्याक तरी जेन्ना आमी म्युन्सिपाल्टी कडेन विचारलें तांच्यांनी सांगलां की एक बरें काम म्युन्सिपाल्टीन केलें जावं आमदारान केलें अख्खें गोंयभर फ्लड जालें तेन्ना वास्कोन खंयच फ्लडींग जावं ना. आनी हाका लागून तांकां एक दुबाव मारता की खंय तरी BJPचे कार्याक हें घाण करपा खातीर जावं कोणें तरी मिस्चिफ केल्या आनी कोणें तरी ऑयल आनी ही ग्रीस हे नल्लान मुद्दम सोडिल्ले अशें एक पॉलिटिकल इशू करपाक तांच्यांनी सांगलां की हाजे शोध ते घेतले. दे वील गो टू द लॉजिकल एंड आनी हो सोर्स हे ऑयल आनी ग्रीस खंयच्यान आयल्या हाजे तपास करतले. फुडलो तपास चालू आसा. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. अकस्मात पावसान नासनोड्या 1000 स्क्वेअर मेत्रांचो भाजयेचो मळो काबार. वांयगी आनी मिरसांगाचो अख्खो मळो गेला. 25,000 फटको म्हूण अदमास. नालो तुमिल्ल्यान पडीक शेतारूंक कास्तीक जाता. नालो उसमूक शेवाळें दिवचें म्हणून नासनोडेचो फार्मर्स क्लब मागता. अवकाळी आयिल्ल्या पावसान नासनोडच्या शेतकारांनी रोयिल्ल्या वांयग्यांचो इबाड केलो. फावत इतले पीक जालें ना म्हूण नासनोडच्या फार्मर्स क्लबाचो अध्यक्ष उलयलो.
तर आम्ही एक ट्रायल बेसिस म्हणून 1000 स्क्वेअर मिटराचो आम्ही फावट वांयग्याचो प्लॉट तयार केलो. जुनाचो फर्स्ट वीक मेरेन आमकां बरी वांयगी मेळपाची आसली. म्हणजे म्हाका दिसता साधारण एक फावटीक आमकां 150 ते 200 किलो वांयगी काडपाची इतली आसली. हे आता 2-3 आमचे थोडे जे पिड्ड्यार जाल्ले आसा तेतून कमीत कमी आमकां म्हाका दिसता कमीत 20-25 हजार लुकसाण जाल्ले आसा. नाला बिला सगळे आमचे जे उरल्या मेन जे आमच्या तळ्याकसून कनेक्ट जाता पॉइंग ते सुद्धा लास्ट इयरूय आमचे उरलेले अशेंच पावसाक लागून आनी हे फावटूय सेम प्रॉब्लेम जालो. आणि पावसाक लागून हे फावटी आता शेताचे आमी हे फावट तर चिंतलेले की शेतां बितां खूब प्रमाणान चालू करपाची जी पडींग आसा ती. पूण म्हाका दिसता खंय तरी हे आतां उदीक चगपाक लागून करूंक मेळटलें काय कितें तें आमकां आतां कांय सजवाना. तेन्ना म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान हेचेर खंय तरी विचार करचो. प्रुडंटा खातीर श्याम फडते. कॅन्सराच्या दुयेंतीचेर यशस्वी उपचार करपी कोल्हापूर कॅन्सर सेंटरान इंटरनॅशनल मळार मोठें पावलं मारलां. सेंटरान आतां कॅन्सर सेंटर ऑफ अमेरिका बरोबर कबलात केल्या. सर्वसामान्य दुयेंतीक खंय जागतीक दर्जाचे उपचार मेळचे म्हणून कबलात. हे वरवीं कॅन्सर मळावेल्या आधुनीक तंत्रज्ञानाचो खंय सामान्याक लाव जातलो. सर्वसामान्य दुयेंतीक जागतीक दर्जाचे उपचार मेळचे म्हूण कोल्हापूर कॅन्सर सेंटर आनी इंटरनॅशनल मळाचेर व्हड काम केलां. तांच्यांनी आतां कॅन्सर सेंटर्स ऑफ अमेरिका हांचे वांगडा समजिकायेची कबलात केल्या. कोल्हापूर कॅन्सर सेंटर हे मागचे जवळजवळ 25 वर्ष कार्यरत आहे आणि रुरल इंडिया म्हणजे ग्रामीण भागातील रुग्णांसाठी हे एक खूप मोठं वरदान ठरलेलं आहे. कारण सर्व प्रकारच्या ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजीज, रेडिएशन थेरपी, सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी, किमोथेरपी, बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट हे सर्व ॲडव्हान्स्ड टेक्निक्समुळे आपल्या भागातील पेशंटला फायदा झालेला आहे. आता आमचं जे काही जॉईंट व्हेंचर किंवा जो करार कॅन्सर सेंटर्स ऑफ अमेरिका यांच्याबरोबर जो होतो आहे त्याच्यामुळे असं फायदा असा होणार आहे की आणखीन सशक्त स्ट्रॉंग असं हे सेंटर बनणार आहे. हे फक्त कोल्हापूर कॅन्सर सेंटर नसून कोल्हापूर कॅन्सर सेंटर, कॅन्सर सेंटर्स ऑफ अमेरिका असं त्याचं नाव होणार आहे की त्याच्यामुळे टेक्नॉलॉजी आणखीन ॲडव्हान्स्ड आपल्याला मिळणार आहे. आणि इंटरनॅशनल ट्यूमर बोर्डचे आम्ही मेंबर होणार आहोत. त्यांच्याबरोबर आठवड्यातनं एकदा आमचं ट्यूमर बोर्ड मीटिंग होईल की ज्याच्यामध्ये हे सर्व प्रश्न उत्तरं आम्ही त्यांच्याकडनं डिस्कस करून मग पेशंटवरती जास्तीत जास्त चांगली ट्रीटमेंट करू शकतो. खर्चाच्या बाबतीत पेशंटला अधिक खर्च अजिबात होणार नाही. सध्या ज्या खर्चामध्ये कमीत कमी खर्चात कोल्हापूर कॅन्सर सेंटरमध्ये जी ट्रीटमेंट चालू आहे तशीच चालू राहणार आहे. फक्त तिथल्या अमेरिकेतल्या ज्या सिस्टम्स आहेत, जे प्रोटोकॉल्स आहेत आणि कार्यपद्धती आहे त्याचा नक्कीच कोल्हापूर कॅन्सर सेंटरला फायदा होणार आहे. त्यामुळे आता हे जॉईंट व्हेंचर म्हणजे आम्ही एकत्रितपणे कोल्हापूर कॅन्सर सेंटर व कॅन्सर सेंटर्स ऑफ अमेरिका इथून पुढे कॅन्सर रुग्णांसाठी कार्यरत राहणार असतो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हे बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीपी ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.